आणि माई मोगाचो येवकार तुमकां हे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट सोपून गेल्ले ग्रासियाना फिग्रेडो फेर्नांडीस हे आमचे भयणी पासत तिच्या म्हयन्याचो उगडास करून आमी भेटयता. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक आनी तिच्या गराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात स्टेफनी वाज, मायरन फेर्नांडीस आनी एडविना कार्दोजो ह्या आमच्या भाव भयणां पासतूय आमी मागुया देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. सगळीं जी आपलो लग्नाचो दीस आनी जल्माचे दीस मनयतात तांचे पासत आमी मागुया. इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची जण एकल्याची मागणी हे मिसाचे सुरवातेक देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, पवित्र सभा जेजूची सभा आनी ह्या संवसारान आपलें पयण करता आसतना वेगवेगळे तरेच्या अणभवांतल्यान वेता आनी ह्या अणभवांतल्यान नवी जायत येता. आयज जे सुवातेर आमी आसा आनी जे परिस्थितीचेर आमी आसा आमचो भावार्थ नवेपणान आमी जिवंक आमकां उलो टू बी अ चर्च इन अ न्यू वे जाल्यार आमकां ही कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी कसल्यो वस्तू घडटात तेन्ना म्हणजे परिस्थिती आमची बदलता तेन्ना सांडून गेल्या, कित्याक जेजूक आमी चिटकून रावूंक ना, जेजूचे शिकवणेक आमी चिटकून रावूंक चुकल्या, संवसारी वस्तूंनी आमी सांडल्या. असल्या सगळ्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक आमी बोगसणे मागुया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर, तूं पातक्यां कापोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर, सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. प्रार्थुया. सुरपदविदार आनी सासणाच्या देवा, पास्कांच्या गुटाचो फोड आमचे जिणेन दिसान दीस वाडोवन दी. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नव्या जिवान भरून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. तुजे कृपेच्या आदारान सुबापणी ह्या नव्या जिविताचीं फळां दिवंक आनी हे भाशेन सर्गीच्या संतोशाक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. दोरमृताच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या सोनवारा आंत्योतीचे ओगलें उणें आख्खें शार देवाचेर उतर आयकोन एकठांय जाल्लें. इतली उरपोंच पडून जुदेव लोक नाटकायेन बोल्लो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताचेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलू आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पोलेवन तुमकां परगोड करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेयनात देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात देखून आतां आमी विदेशांचे वाटेन चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सवेस्परान फरमायलां. प्रितुमेच्या शिमा पर्यान तुवें तारोन पळोवचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकोन विदेशी कुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदी फुडें नेमलोलें आसलें तितल्यांनी भावार्थ दवरलो. हे पोरी देवाचें उतर सगल्या गांवांनी शिपडलोलें, पूण जुदेवांनी थोडे भोक्तीवंत
आनी उंच कुडयेचे बायले आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचांबोल केली आनी पावलूक आनी बार्नाबासाक पिडाबीड दिवन आनी आपल्या प्रांतांतल्या भायर घालून हुस्केल्ली. देखून ते जुदेवाचेर आड आपल्या पांयांचो धुलो फाफडून इकोनेक गेले. पूण शीस खुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवून फाकली. पोतून म्हणुया. शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवून फाकली. सोवेस्पोराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोरियां उजव्या हाताच्या बोडान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवून दिली. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवून फाकली. इस्रायलाचे कुडयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोणान दोन सोवेस्पोरान आपली सोडवण पुरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपली न्हीद दाखोवन दिली. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फाकली. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फाकली. आखे प्रितुमे गोडगोणान सोवेस्पोराच्या मानाक कुशाल गितां गोडून गाव. आनंदाचे उलास सोड. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फाकली. उद्गार. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा पोरमणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे कोरे शीस जातोल्यात आनी तुमकां सोत कोडोन येतोलें. Sorvespora, 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 sui sui. Sorvespora, 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 sui sui. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाचीय ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे सांगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका ओळखूंक ना. जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा म्हूण तूं सोत मानिनाय. जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां ती हांव म्हजीच अस्तंगी उलयना, पूण म्हज्या सोवें आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात. हांव तुमकां सोत सांगता, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव करता ती कर्तुत्वां आपुणूय करतलो आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलो. कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलों आनी अशी पुता सोवें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार हांव तें करतलों.
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. तुझ्या भाव भयणीनो, आमच्या पुर्वजांची कोंकणींतल्यान एक आदली म्हणणी आसा, तेंपा प्रमाणे खंय माथ्याक खुरपणे. जसो जसो काळ बदलता तसो तसो आमची वागणूक, आमच्या जिविताची चाल बदलता. आनी हें आमी पळयलां. पवित्र सभा पासून सुरवात जाल्या ती आतां मेरेन बदलत आयल्या. भोव करून पवित्र सभेची वागणूक वो पवित्र सभेची चाल, ज्यो रिती आमी पाळटा, जे भाशेन आमी आमचो भावार्थ जियेता, ही चाल बदलत बदलत आयल्या. आनी भोव करून आतां ह्या गेल्ल्या 3 म्हयन्यांनी 3 वा 4 म्हयन्यांनी पासून म्हणूंक जाता, जेन्ना ह्या संवसाराचेर हो कोविड-19 कोरोना व्हायरसाचो काळोख पडलेलो आसा, पवित्र सभेची चाल एक वेगळेच तरेची जाल्ली आमकां आयज दिसती पडटा. जरूय आमच्या पाप साहेबान आमकां उगडास केला. पवित्र सभा बाय नेचर इज नॉट अ डिजिटल चर्च. आयज आमी मिस करता, मिसाक कोण ना लोक. तुमी तुमच्या घरान आसा, हांव आल्ताराचेर आसा, आनी हे भाशेन आयज लायव्ह स्ट्रीम मिसाय जातात. किरीत भाशेन आमचो भावार्थ आजून पासून फुडें वेता आनी भावार्थाची शिकवण आमकां मेळत आसा. इल्लीशी चाल बदलल्या. तेंपा प्रमाणे खुरपणें दुसरें घातलेलें आसा. आनी पाप साहेब आमकां उगडास कोत्ता, बेजिकली नेचर जो आसा, नेचर ऑफ द चर्च, तो बदलचो ना. बेजिकली वी आर कम्युनिटी. आमी एक समुदाय, बाराबोर मेळपी. कित्याक लोक जेन्ना बाराबोर मेळटा तेन्ना थंयसर आमी जेजूचें आसणें पळयता. आल्ताराचेर जेन्ना हो उंडो सोरो बदलता, जेजूचें आसणें पळयता. एक यादनीक एक आल्ताराचेर उबो रावन मिसाची भेट भेटयता, तातूंत आमी जेजू पळयता. जाल्यार ही आमची चाल बदलत बदलत वेता तेन्ना आयज एक नवें मन आमकां पडूंक एक सयेग. जशें बागेवन पावलू आयच्या पयल्या वाचपान आमकां हें मन दाखयता. खरेपणी जें कितें घडलेलें तें वायट, नॅगेटीव. आंतियोकेन सगल्यांक शिकयल्या उपरांत आतां जुदेव लोक जो आसलो तो नाटकायेन बोल्लो. आनीक पावलूक आनी बार्नाबासाक एके भाशेन भायर घातले. तांकां गांव सोडपाक वो शार सोडूंक तांकां पिडापीड सुरू केली. आनी असल्या वेळार पावलू हें नवेंपण पळयता. ओय, आमी आतां भायर वेता, पूण भायर वेता ते बेस्ते न्हू, ती बीन एक देवाचीच येवजण. आनी येवजणे वरवीं देव आमकां आख्ख्या संवसाराक पाठयता, विदेशां सवें पाठयता. ज्या विदेशांक आजून जेजूची खबर ना, ज्या विदेशांक पवित्र पुस्तका प्रमाणे कितें जावंक जाय आसलें म्हूण सांगलेलें आसा तें तांकां खबर ना. आनी ही खबर तांकां घेवन आमी वेता विदेशां सवें. आनी जाबाबान पासून आमी काय बरे भाशेन म्हणलां, शेकानशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. म्हणटूच ही सोडवण जी जेजू घेवन आयला ती न्हूच फकत थोड्या जाणांक. वो जेजू जुदेव कसो जल्माक आयिल्लो फकत जुदेव लोकांक न्हय, पूण ताचे भायर जे आसात तांकांय. जरी जेजून एक पावटी जी एक विधवा आयिल्ली सिरोफिनेसियेकान, आनी जेजूक तिणें मागलोलें आपणाचे धुवेक बरी कर म्हूण. जेजून तिका म्हणलेलें, हांव आयलां तो इज्रायल परजी पासत, वो सांडलेल्या शेडयां पासत इज्रायलाच्या तांचे पासत आयला. म्हणजे जेजू घोडे आख्ख्या संवसारान आपूण जिवो आसतना जेजूची मिनिस्ट्री सगल्यांक जावंक ना. पूण आपल्या शिसांक जेजून केरीत भाशेन सांगलें. आयच्या शुभ वर्तमानान फिलिपाक जेजून म्हणलें, इतलो वेळ हांव तुमचे बरोबर आसा आनी तुमी म्हाका आजून वळखूंक ना. शीण जेजूचो, आजून पासून तुमी सोत मानिनात. म्हजीं उतरां आनी म्हज्यो कोरन्यो ज्यो तुमी पळयल्यात त्यो पळयोवन तरी तुमी सोत मानिनात आजून पासून. हेशी सोत मानिना अशें न्हय, ते सोत मानताले, पूण थोडी तांची एक्सपेक्टेशन्स जी आसली ती मातशी वेगळी आसली. संवसारी मनाची तांची ही एक्सपेक्टेशन्स जाल्ली. आनी देखूनच तांचे दुबाव ते जेजू मुखार उक्ते करीत रावताले. घोडे वांकडे तिकडे भाशेन लडू लडू ते उक्ते कोत्ताले. जाल्यार जेजू सांगून दिता, बाप म्हजी सवें आसा आनी हांव ज्यो कोरन्यो करता, हांव जीं उतरां उलयतां ती बापाचींच.
ज्या बापान म्हाका धाडला, जाका आमी देव म्हणटा, सगळीं आमी ताका देव म्हणटा, आमी आख्ख्या संवसाराची मनशां. घडये आयज पासून जायत्यो वस्तू आमी आख्ख्या संवसाराक पावोवंक ना. बो करून आमी क्रिस्तांव जावन, आमी कातोलिकां जावन, आमकां जी आज्ञा दिल्ली आसा जेजून, आमी कांय कारणाक लागून सगल्यांक पावोवंक ना. आनी जरी तर जेजू सगल्यांक पावना जाल्यार आमी जबाबदार, वी आर रिस्पॉन्सिबल. तर जेजू खूद आमकां ह्यो वाटो दिता. जाल्यार ही एक परिस्थिती जी आयज ह्या संवसाराचेर आयलोली आसा, ती आमी म्हणूं येता पवित्र सभेक एक सोयेग, आमकां क्रिस्तांवांक एक सोयेग, की हो देव फकत आमचो देव न्हू, हो देव आमचो सगल्यांचो. देखून तो सगल्यांक पावोवपाक जाय, सगल्यांक देवाशी हाडपाक जाय, आनी देवाची सोडवण सगल्यांक दिवंक जाय. आनी देखूनच आमी जरी तर विस्वास दवरूंक शकता, जेजून म्हणलेलीं हीं उतरां निमाणे वडींनी आमी वाचल्यांत, म्हज्या नांवान तुमी कितें मागशात तितलें हांव करतलों. तुमी कितें म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. हें 2 फावटी आयज हें शुभ वर्तमान सोंपता आसतना आमकां वाचूंक मेळटा. भावार्थ आसा काय आमकां? सोत मानता काय आमी? काय आमी आजून पासून जेजू खरेंच खरेपणी ओळखूंक ना? पर्सनल एनकावंटर, खासगी अणभव जेजूचो आमी आजून पासून घेवंक ना जाल्यार हो सोयेग आमकां. जें कितें घडटा ह्या दिसांनी, तेंप जो आमचेर आयिल्लो आसा, काळ जो आमचेर आयिल्लो आसा, ह्या काळान जेजूक आनीक लागीं सरूंक, ताची ओळख खासगी जिवितांतल्यान घेवंक, ताची ओळख आमच्या घोराब्यांत आमी एकामेकाक वाटूंक, जे भाशेन आमी ह्या दिसांनी एकामेका बरोबर जियेता, एकामेकाक पावता. तर होच जेजू आमी दुसऱ्यांकूय दिवंक, आख्ख्या संवसाराक दिवंक आमकां हो सोयेग आनी हो उलो. तर ही कृपा आमकां मागुया आमी जण एकल्यान आमच्या जिविता वरवीं, आमच्या खासगी जिविता वरवीं, आमच्या कुटुंबीक जिविता वरवीं आनी आमच्या समुदायीक जिविता वरवीं हो जेजू सगल्यांक दिवंक आनी बापाक सगल्यांक पावोवंक आमकां कृपा मागुया. भेटोवणे वेडार गीत घेवया. C16 पेज नंबर 35. C16 पेज नंबर 35. दुपाचो जसो पोरमोन दोमदोमीत चोटा स्वर्गार, तीच पोरी आमची दानां ईश्वरा तुजे मुखार, परमेश्वराक वरदानां, परमेश्वराक वरदानां, सोमेस्तानी पेटोवची, सोमेस्तानी पेटोवची, परमेश्वराक वरदानां, परमेश्वराक वरदानां, सोमेस्तानी पेटोवची, सोमेस्तानी पेटोवची. म्हज्या भावा भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सुरस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नेतीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो.
पातकांचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्विस्फो तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच तुका सय सय, सरस्वताचें नांव येता उंच तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. म्हज्या नांवान तुमी कितेंय बापा लागीं मागशात जाल्यार तें हांव करतलो. विस्वास दवर आनी ह्या वेळार तुजें मागणें ओगीच रावन देवा मुखार दवर. आनी ह्यो आमच्यो गरजो जेजू भागयतलो होच विस्वास धरून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिनाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरेचें हें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळाची जेजू, मोगालाची येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव सोच मानतां. सगल्या वस्तू वन हांव सगल्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां तुजो मोग कोत्तां आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या घेवन आत्म्यान घेवन आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे गोडेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारान घेवन शोकना म्हणटोच शोकोना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण आसा समजून म्हूण समजून हांव तुका हांव वेंगयतां तुका वेंगयतां आनी आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूंक ये. आमच्या काळजांत रावूंक ये. बापा, जुंय हांव आसां तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खोशी आनी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती महिमा तांणी पळोवची. सर्वेस्पराक जुंय. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलोलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फरमायलें. ह्या पसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तें हांव करतलों. विस्वास धरया आनी ह्याच विस्वासान हें आमचें मागणें देवा मुखार दवरुया.
सूर पदवीदार आणि काकलुत्सारा देवा, सौर पदवीदार आणि काकलुत्सारा देवा, तुझ्या के रचनेचो तुझ्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. प्रेमित मोग कोताय संवसारभर संसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्यां पासत कष्ट जाल्या पासत तुका आमी तुका आमी प्रार्थना उबारता. प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळायेन ती कोणाय ऐकून घे. ऐकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्ट यावची पिडा सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाल येवंक नियंत्रणा खाली हे पिडेक लागून हे पिडेक लागून दगदवतल्यांक दगदगतल्या बेगीनूच इलाज बेगीनूच इलाज आणि तांच्या कुटुंबांक आणि ताच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती पावती बोल शक्ती मेळचे खातीर मेचे खातीर तुजो आदार मागूंक तुझा आदार मागून आमी तुजे सरशी आमी तुजे सशी येता. येता. हे पिडेचेर हे पिडेची अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानाक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन एक गुणादिवासी बेगीनूच सोदून काडूंक बेगीनूच सोदून काढून आदार दी म्हूण आदार दी म्हूण तुजे लागीं तुझे लागीं आमी मागता. आमी मागता. आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून अनुभव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फौजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक पावती पावलां मारून तुजे जाणवायेन तुझे जाणवाय उजवाडाय. उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे देवाचे वडोवकार. वडोवकार. शेवटाक गीत घेवया F7 पेज नंबर 88. F7 पेज नंबर 88. जेजूक आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीना दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक शिकूं जेजूक आमचे मोदें दवरूं एकामेकाक प्रितीना दिवं चलया आमी परतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक शिकूं जेजू चल्लो मोगार रस्त्यार मोगार रस्तो आमी दोरया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी करया पेल्या चाकरी जेजून केली पेल्या चाकरी आमी करया.